Welcome back. 3 legislators of Goa who have failed to file their returns before the Goa Lokayukta have assured to file their info of assets before 30th September. Lokayukta has given a deadline till 30th September to Anand Sheth, Vishnu Wagh and Chandrakant Kaulekar. Ironically, all the 3 MLAs say they were busy with Chavath festival and hence there was a delay. 2 BJP MLAs and a Congress MLA have failed to file their assets before the Goa Lokayukta. They have reasoned that it could not be done due to Chavath festival. Deputy Speaker and BJP MLA Anand Sheth said he would file the returns by next week. Sir, full life can birthday tumi. Congress MLA Chandrakant Kaulekar has said that he would meet the Lokayukta after Chavath. तो जाऊन करतो ना तो जाऊन करतो म्हणटा रेडी आहात म्हणजे रेडी आसा हांव घराडे पुजारी असले कारणाने हांव घराडे पुजारी म्हणजे 10 दिवसाचो गणपती आमचो ओके तो पावयलो काय हांव करतलो कित्याक माझो सीए कडेन रेडी केला ऑलरेडी सगळं रेडी आहा. Goa Lokayukta has given additional time till 30th September for filing their returns. BJP MLA Vishnu Wagh said he would file the returns before 30th September. मी ऑगस्ट जाताना बरोवपाक आसलें लास्ट हांवें केल्ली तयारी बरोवपाची ताणी डिक्लेअर केलें 30 सप्टेंबर मेरेन मुदत आहा. आतां मुदत उलटून वचून भरूना जाल्यार कोणा हें करूं जाता न्ही. ओके बरें तुमी केन्ना भरतले? तेन्ना ते मुदती पयलीं भरतलो न्ही बिफोर 30th September. Reporter Mahesh Kari for Prudent. An upcoming politician has criticized the theatre fraternity for defaming politicians while performing in theatre. He would propose to the government to have a censor board for theatre. However, theatre fraternity has opposed the proposal. They say writers and directors should censor their own scripts and should be responsible for the content. External control is not needed. जरी तर 5-6 जाण मनीस हें करतात तेच 5-6 मनशांक लागून सगळ्याक हें जाता तांकां रिफॉर्म करपाक लागून ते सुदरावपाक लागून सेन्सर बोर्ड इज रिक्वायर्ड. जरी तर मनशाचेर बंदी ना जाल्यार तो केन्नाच सुदरावंक पावना. But Theatre Academy members have opposed the proposal of censoring the scripts of theatre. They also says right to freedom of speech and expression should not be misused. सरकारान तियात्रिस्टांचेर सेन्सरशीप हाडची अशें जर कोणाचें मत आसा त्या मताक हांव सहमत ना. इतल्याच कारणाक लागून की आमी लोकशाही राज्यान जियेता. लोकशाही राज्यान आमकां फंडमेंटल कांय हक्क आसा. तातूंतलो एक बुन्यादी हक म्हटल्यार रायट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. जाचे वरवीं आमच्यांनी मेकळेपणी आमकां कितें दिसता तें उलोवंक जाता. म्हजें एकूच सांगणें जो डायरेक्टर पॉलिटीक कांतारां आपल्या तियात्रान घालता त्या डायरेक्टरान स्वता सेन्सर जावचो आनी ती कांतारां ताणें सेन्सर करची. आनी इन फ्युचर जरी तर असलीं पॉलिटिकल कांतारां आयलीं जाल्यार कलाकाराकूच न्हय त्या डायरेक्टराकूय जबाबदारी दवरपाचो. At the same time, senior theatrist Patrick Dorado is unhappy with the performance of newcomers in theatre fraternity. He has welcomed the proposal of censoring the theatre script. हें सेन्सर केल्यार चड बरो अशें म्हाका दिसता. चड जाल्यार सेन्सर लावप हें बरोबर कित्याक एंटरटेनमेंट टॅक्स केलो पळय कित्याक एंटरटेनमेंट टॅक्स करून आमकां कितें भोगोल तें आमी जाणाय तें आतांच वदां खबर ना. हें सेन्सर म्हळ्यार चड बरें दिसता म्हाका हें जालो परस नाजाल्यार आमी सगळ्यांनी बरे भाशेन कांयच कोणाक वायट नासतना कितें नासतना बरे भाशेन तियात्र करपाचें. Theatrists feel that there is no need of censor board for theatrists. तांणी स्वता आपणाचेर आपणेच सेन्सरशीप घालून घेवपाक जाय. म्हाका दिसना गोंयांत तियात्राक सेन्सरशीप आसची म्हणून. Menino also says censor will enable theatrists to pay proper tax to the government. आनी सेन्सरशीप लागलो म्हणटकूच तांकां दे वील बी एलिजिबल फॉर टॅक्सीज ऑल्सो. आतां कोण तियात्रिस्ट टॅक्स फारीक करता तें म्हाका सांगचें. टॅक्स फारीक करूंक जावो ते कॅसिटी काडटा इतलो रेव्हेन्यू येता तांकां इतलो इनकम येता. आर दे पेइंग एनीथिंग टू द गव्हर्मेंट? Reporter Samir Bhatt with video journalist Dinesh Karpe for Prudent. Tourism Minister Dilip Parulekar has said that government will not permit any music festival like Sunburn at Kandoli Beach. He also said that he wants Sunburn and other such events to happen in Goa, but he would not allow them at insufficient and congested venues.
Reacting about the report that the traditional venue of Sunburn at Kanduli Beach has been leased out to other company, Tourism Minister Dilip Parulekar said that he will not allow any company to organize a music festival at Kanduli Beach. He says Kanduli Beach is a small venue and such an event creates traffic and parking chaos. कोणूय मागीर येवंक म्हाजें प्रामाणीकपणान इतकेंच म्हणणें आसा की तो जागो जो आसा ह्या जाग्याक तसलो इव्हेंट करपाक वो फिजिबिलिटी तेका ना. आय एम नॉट रेडी, सरकार तेका रेडी ना हें दिवपा खातीर. म्हाका दिसता इतकें रिजन खूब आसा. हेज्या पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंटानूय रिस्क घेतली. गेल्या वेळा आय वॉज न्यू टू ऑल दीस हेका एक्सरसायज, सो आमी एक वर्स दिल्ली, पूण हाज्या फुडें त्या हेजेर जावचें ना. Parulekar also said that government wants such music festivals to happen in Goa. He has asked Percept to choose and shift venue of Sunburn to a bigger place with adequate infrastructure. सनबर्ना सारको जर इव्हेंट करतो जाल्यार म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे कमीत कमी 2-2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जावो, कमीत कमी जर 1.5-2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तें आमकां जर सांगीत हो 1.5 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आहा हांगा आमी करूंक शकता जाल्यार डेफिनेटली सनबर्ना खातीर आमी परमिशन किंवा तसले कसलेय जर इव्हेंट आसा पाहिजे म्युजिकाचे जाल्यार आमी ताका हें दितले, आमचे परमिशनां दितले. Some reports indicate that 4 other venues have been shortlisted to organize the festival. Reporter Mukesh Kumar with video journalist Dinesh Karpe for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.